Ogni dolore reclama una liberazione, ogni lacrima invoca una consolazione, ogni ferita attende una guarigione, ogni calunnia una sentenza di assoluzione. Fino a quando, Signore, dovrò soffrire questo? Ascoltami, Signore. Quante volte noi abbiamo pregato così? Fino a quando? Smettela, Signore. Nei Salmi il credente trova una risposta. Egli sa che se anche tutte le porte umane fossero sfrangiate, la porta di Dio è aperta. Se anche tutto il mondo avesse emesso un verdetto di condanna, in Dio c'è salvezza. Il Signore ascolta. Quante volte nella preghiera basta sapere questo, non sempre i problemi si risolvono. Chi prega non è un illuso, sa che tante questioni della vita di qua giù rimangano insolute, senza via di uscita. La sofferenza ci accompagnerà e superata una battaglia ce ne saranno altre che ci attendono. Però se siamo ascoltati, tutto diventa più sopportabile.
सुरुवातीक आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 A6. देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू हस्तगीर आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू हस्तगीर एक, ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी एक, जेजू हस्तगीर एक. देव आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू हस्तगीर आमी सगळीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां हेचे मिसाचे भेटेन. ही मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया मागदलेना मिस्किता तिची पासत. दुसरें तेसांव आलेशेंद्रिना माशेदो आनी फामील देवाक दिनवासो निमिसाची भेट भेटयता. तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात कॉनी फेर्नांडीस, प्रियांका बार्नेटो. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात क्लारो डिकॉस्टा आनी नॅन्सी फेर्नांडीस, ग्लेंडा आनी नेविल कार्डोज. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं हे भेटेन आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात, भो करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचेर आनी हेर पिडेन जीं सांपडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योन तेरेसा आविलाची हिचे समरण करता. आनी कितें भाशेन पवित्र सभेची शिकवण दिवपाक ती एक मुखार. पवित्र सभा आमकां शिकयता जेजूच्या रोगतान आमकां सोडयल्यान आनी जेजूच्या रोगतान आमकां पिकोवणी मेळटा. पूण जेजूच्या रोगताचेर आमी जायते फावटी घडये चुकल्या. हें जिवीत एकामेकाक दिवंक वो घडये आमी जिविताचेरूच आड गेल्या. असल्या आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसाणी मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुम्या काकूत कर. सुम्या काकलूत कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाग्योन तेरेसाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलेली सर्गींची शिकवण आमच्या आत्मीक पसणाक उपकारूं. खरे पवित्रतायेच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बाग्योंत पावलून एफेसकारान बरयलेले
चिटीची सुरवात. एफेक्सांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्या भक्तांक आनी भावार्थ्यांक देवाची खुशी परमणी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचेय सोबे आसूं. देवा आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापान वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबे सर्गीचे सगळे उत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोटा विणे आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबे वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपणायलेलीं भुरगीं जावचे म्हूण ताणें आदींच फुडें थारायलां. देवाचे कुशीन उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुताक सोबे आपणाक आमकां बरेपण फावो केलें. आपली कृपेची मोहिमा आमी वाखाणच्या खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोबे ताचे रक्ता उदेशी आमकां सरवण मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां भुगशिलीं. इतली व्हड देवाची कृपेची गिरेस्तकाय आपले ओगोणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमची सुबावपणीन उतयली. आपले कुशीचो गूट ताणें आमकां उक्तापो केलो. आदीं आपले बरेपण क्रिस्ता सोबे थारायलेली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भलतोच एका फुडाऱ्याक क्रिस्ताक आतां काल स्वर्गार आनी पितुमीचेर आसा तितल्यांक एकठांय कोचाक म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर देवाचे उडपकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. पुत्तून म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्ली वचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरूंक सरवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. इस्रायला कुला तांय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोटली. राष्ट्राच्या दोया मुखार आपली नीत करून दाखयली. जबाब सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. शेकान शेक पितिमेचेर देवाची सरवण फांकली. आपली प्रीती गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. किण्यो हातांत धरून वेगवेगळीं वाजोतरां घेवन सर्वेस्परा गितां गाव. तुतुरेचो शिंगा वयर सर्वेस्परा रायाची तुणतुणीत वाखाणणी कोर. जबाब सर्वेस्परान आपली सरवण पुरगोट केली. उद्गाराक उबे रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सोमी म्हणटा, वाट आनी सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापा शी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, प्रवाद्याचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा ताणें तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतलीं आनी दुमाळो दितली. ह्या पासत संवसार रचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचें रगत वारयलां ताचो हिशोब हे संस्थीन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगतांतावन वेदी आनी पवित्र स्थानां मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगता पर्यंत, होय हांव तुमकां सांगतां, हे संस्थीन ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्र्यानो तुमचें कोटा, जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिझेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांत लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, रगत आनी रोगतान भितर जीव आसा हें आमी सगळीं जाणा. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना कोवीड-19 पिडेचेर आड हो संवसाराक तो घुंवता, हो एके भाशेन बाराबर येयल्लो आसा. प्लाझ्मा थेरपी हाचे विशीं आमी आयकलां. जे कोणाक कोवीड-19 पिडा जाल्ली तातूंतलीं जीं कोण बरीं जाल्यात, रिकवर जाल्लीं आसा, सुमार 14 वा 15 दिसां उपरांत ह्या मनशान आपलें रगत हो प्लाझ्मा दिवपाक जाता. ज्या रोगतान ऑलरेडी एंटीबॉडीज आसात, ह्यो एंटीबॉडीज ज्यो त्यो व्हायरसाचेर आड झुजतात, तें रगत जो कोण बरो ना, जाका कोवीड-19 पॉझिटीव जाल्ले आसात, वो पिडा लागलेली आसा, ताचे भितर जर घालीत जाल्यार तो बरो जावंक शकता. आनी बरो जावपाची आनिकूय शक्यताय आसा. हें आमकां दोतोरांनी कळयलें. म्हणटच रोगता वरवीं बरें आसलेलें रगत दुसऱ्या रोगतान जें घडये पिड्ड्यार जाल्लें आसा वा इन्फेक्टेड जाल्लें आसा तातूंत घातल्या उपरांत तेंय रगत सारकें जाता. म्हणजे तातूंत ज्यो एंटीबॉडीज आसा त्या दुयेंसाचेर झुजपाच्यो त्यो ह्या नव्या रोगतान, हे नवे कुडींतूय उत्पन्न जातात. भाव भयणीनो, बरें आसलेलें रगत जी कोण बरीं ना तांकां दितात. ब्लड डोनेशन आमच्या मदल्यांनी जायत्या जाणांनी केलांच आसतलें. थोडी कोणाचें ऑपरेशन जाता तेन्ना, कोणाक एक्सिडेंट जाला तेन्ना, वा थोडे फावटी हॉस्पिटलान आमचो कोण आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आपयता रिप्लेसमेंट दिवपाक. म्हणटच रगत आमकां एकदम गरजेचें आमचें जीव सांबाळूंक, आमची कूड जिवी दवरूंक. ज्या वेळार आमचें रगत सुकलें त्या वेळार कूड मेली. हो उरफाटें म्हणूंक जाता. जेन्ना मरण आयलें तेन्ना ते कुडींत मागीर रगत उरना, तें सुकता. भावा भयणीनो, रोगता वरवीं आमकां जीव मेळटा. आनी रगत पयलींच जावन वारयल्लें आमकां दिश्टी पडटा. 2 कारणांक रगत वारयल्लें दिश्टी पडटा. एके वाटेन बोली भेटोवपाक, देवाक ज्यो बोलयो भेटयताले ते
मेंढरांचें रगत, बोकड्यांचें रगत, बैलांचें रगत हें पर्जा भेटयतालीं आपल्या पातकांच्या बोगसण्या पासत. बोगसणे मागून योद्न भेटयतालीं आनी योद्न भेटयता आसतना एके भाशेन आपल्या जिविताचे बदलेक हें जिवीत जे जनावरांचें रगत काडलेलें आसा, जांकां एक क्लीन एनिमल्स अशें म्हणटाले, तांचें रगत भेटयतालीं आपल्या पातकाच्या बोगसण्या पासत. जाल्यार दुसरे वाटेन रगत वारयल्लें आमकां दिश्टी पडटा जीव काडून. आबेलाचें रगत काडलें त्या मेरेन जाकारियस, जाका वेदी मुखार मारलेलो, हे सगळ्या प्रवाद्यांची खबर आमकां मेळ्ळ्या. म्हणटच रगत वारयलां कित्याक घडये ते बरें करताले वो ते कोणाक आडकोड जाल्ले वो तांचें जिवीत जें आसलें तें थोड्यांक मानव नासलें. जीव काडलो, काबार केले, म्हणजे रगत वारयलें. आमचे पासत कसलें रगत वारवलां काय? भाव भयणीनो, आमचे पासत बोली भेटयल्ली आसा. आयच्या पयल्या वाचपान एफेसकारांक बरयल्ली चिठीची सुरवात, आनी तातूंत आमी आयकता देवाची येवजण. आनी ही देवाची येवजण आपल्याच खाशा पुताक आमचे पासत धाडून ताच्या रोगता उद्देशीं आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां भोगसलीं. म्हणटच ही देवाची खिरीत येवजण आपल्या पुता वरवीं आमकां आमची बोली दिवपाक, आमचे पासत आपल्या पुताच्या रोगताची बोली देवान भेटयली आनी ह्या वरवीं आमकां सोडवण दिली. म्हणटच रोगतान आमकां सोडवण मेळटा. भाव भयणीनो, हें रगत वारोवपाक आयज आमकांय उलो मारलेलो आसा. जेजू जेन्ना ह्या फारिसेवां कडेन आनी धर्मशास्त्रां लागीं भासाभास करतालो, कित्याक ते मुद्दम जेजूक सांपडावंक सोदताले, कितें तरी ताच्या तोंडांतल्यान सान भायर सरतलें आनी ताचेर फॉर्मण मारूंक ताका आमी धरून दितले. आनी जशें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, इतलेंय उलोवन, इतलोय प्रयत्न करून जेजू तांकां फासाक सांपडच नासलो. कित्याक गरज तितलें जेजू उलयतालो, गरज न्हय तें उलयनासलें. उतरान ताका धरूंक सोदतात तेन्ना जेजू ह्या प्रवाद्यांच्या रोगताचो उगडास तांकां करता. ही भाशेन बरी शिकवण दिता म्हूण, बरें करता म्हूण, निती पासत उबे रावतात म्हूण जायत्यांचें रगत तुमच्या पुर्वजांनी वारयलां. आनी जांचें रगत वारयल्लें आसा तांचे आयज तुमी समाधी बांदतात, फोंड बांदतात, पूण तांची शिकवण जी आसली ती तुमच्या जिवितांत घालिनात. फकत भायले फोंड बांदले हाचेर कांयच जायना. हें जेजू ह्या धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिसेवांक उक्तेपणी सांगता. तर रोगताचो हिशोब, जोण एकल्या प्रवाद्याच्या रोगताचो हिशोब हे आयचे पिळगेन दिवचें पडटलें. भाव भयणीनो, आयज घडये आमी करूंक नासलेल्या पातकांची झडटी दिता. आमच्या पुर्वजांनी केल्लें ताचो हिशोब घडये आजून ती पिळगा दिता आनी आनीकूय घडये आमचो दिवपाचो उरला. तर ह्या सगल्यांतलें आमकां निवारचे पासत जेजूचें रगत जें आमचे पासत वारयलां ताचेशी आमी येवंक गरज. आमी भोगसणें मागूंक गरज, आमी मानून घेवंक गरज. वय आमी चुकल्या, आमी असोक आमचे पुर्वज चुकल्यात, जें कितें वायट जालां तातूंतलें आमकां निवारूंक जेजूचें रगत आमकां आयज गरजेचें. ह्या पासत दर एक मिसाची भेट जातून हें उंडो आनी सोरो आमी जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां मेळटा. हें रगत आयज नव्यान आमचे पासत वारवता. तूं मानून घेताय ओ ना हें तुजेर दल्ललें आसा. भेट दिसाच्या दिसाक जाता, रगत आमचे पासत दिसाच्या दिसाक वारवता. तुज्या जिवितांत तें वारवलां काय ना तें तूं कशे भाशेन तें मानून घेताय ताचेर दल्ललें आसा. म्हणटच आमकां देणें दिल्लें आसा, रगत आमकां दिल्लें आसा आनी हें देणें जरी तर आमी घेता जाल्यार आमी ह्या प्रवाद्यां भाशेन, आमी जेजू भाशेन निती पासत आमी उबी रावतल्या. गरिबां पासत, दुबळ्यां पासत आमी उबी रावतल्या. जांकां आवाज ना, वॉयसलेस आसात, सृश्टी पासत आमी उबी रावतल्या. आनी तेन्नाच आमच्या रोगताचो हिशोब एके भाशेन आमी दिलो अशें आमच्यान म्हणूं येता. तर भाव भयणीनो, हो सयेक घेवया. जेजूच्या रोगतान आमकां सगल्यांक निवार म्हूण मागता आसतना आमचेंय रगत बऱ्या पासत आमी दिवं आनी जेजूच्या सोडवणेच्या वावरांत आमी एक जावं. आनी देवाची येवजण भोव आदीं तावन आसा, आमी रचून येवचे आदीं पासून तावन आसा. ह्या
देवाचे येवजणेन आमी सोडवणेची हातयारां जावया आनी देवाची सोडवण जी जेजू वरवीं आमकां मेळटा ती आमी घेवया आनी एकामेकाकूय दिवया. गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो उण्यात जाता जिवा पोसो म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें विसार पेटोवंक जाता मनशां जिवा उलो बसून करे मनशांक सोडून जिवीत जोडून कृशेन बापा जेजू सोबे ओंकाव तुका जिवीत म्हजें मनशांक सोडून जिवीत जोडून कृशेन बापा जेजू सोबे ओंकाव तुका जिवीत म्हजें मनशांक सोडून जिवीत सोडून कुशेन बापा जेजू सोबे ओंकाव तुका जिवीत म्हजें. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सर्व मनशांच्या तारोका पवित्र सोबीच्या सर्व गरजां खातीर भाग्योन तेरेजान आपल्या मोठाच्या वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जोण एकल्या तूं आपयताय त्या बेसान आनी जाग्यार पवित्र सोबीच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमच्या जिविताचें समर्पण करूं. ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या अरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्दाचो गोट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्याक त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूच्या रोगता वरवीं आमकां देवान सोडयल्यात, आमकां देवान बक्षणें दिला जाल्यार आमी आमचें रगत वारोवंक, स्वता पासत उबी रावंक, निती पासत उबी रावंक, गरिबां पासत आमचो ताळो उबारूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगत आनी शिव करता ते आमचे जतली आनी घास धाडून जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कितें भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूवन हांव सगल्या वस्तून हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडीक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सुमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. संस्थीचे संस्थीक तुजें विस्वाशीपण पुरवडटलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां शेवलोल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी बागेवन तेरेजाची पोरजोळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं बंद मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोय आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूंक पावसोर आतां तावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माये मोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या रोगता वरवीं आमी आमची सृश्टी आमचे गरिबांक आनी आमच्या नितीचेर ओनीत भोगतल्यांक आमी सोडोवंक येता. जाल्यार कृपा मागुया आनी पाप सायबा बरोबर आमचे सृश्टी पासत आमचे पृथ्वे खातीर हे मागणे आमी भेटोवया. चोर पदवीधार देवा, आख्ख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रोजने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाडायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिल्लोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पिकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक, दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमी यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून अजापान आनी मनभवान भरूंक आनी सर्व रोचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसाव म्हूण ओळखून घेवंक आमकां शिकय. दर दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आख्खे पृथ्वीर वचत म्हजी बरी खबर सगल्या मनशांक सांगात. म्हजे शिसांवडात तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय पाळूंक येयात. संसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हा